नमस्कार पोया अपडेट खबरो। धरणांनी उदक उणे ना मात लोकां मेरेन पावना। पेडणे मुरगांव काणकोणा 70 उदकाक हाल। पीडब्ल्यूडी मंत्री म्हणटा दोंगुल्लेचेर उदक चडना, लोकांक वाडटले टाकयो। खासा रिपोर्ट। इफ्फी आनी पोन्ने गोंयच्या साहेबाचे एक्सपोजिशन नोव्हेंबरांत एकाच बरोबर थारिल्ल्यान परत अडचण। चर्च म्हणटा इफ्फीचे वेळापत्रक हालोवचे, पुलिसय म्हणटा दोगांची सुरक्षा एका बरोबर जमची ना। गोंयांत ड्रग्स वेव्हार खूप कमी प्रमाणात। वखदा म्हण वापर जावपी ड्रग्साचो प्रस्न वाडटा। नवो डीजीपी TN मोहनान उक्तायलो हुस्को। फुडल्या 2 वर्सांत उत्तर गोंयांत लेखा संचालनालयाची स्वताची दर्जेदार इमारत। अर्थ खात्याचो अतिरिक्त सचिव मायकल डिसोजान केली घोषणा। अटी मान्य जाल्या शिवाय काकोडा कोयर प्रकल्पाक मान्यताय दिवचे ना। कुडचडे काकोडा पालिका मंडळाच्या बसकेत कोयर प्रकल्पावेल्यान बोवाळ। आणि सध्याच्या क्रिकेटीतलो विश्वास सोपला। आदलो क्रिकेट स्टार मोहिंदर अमरनाथाच्या सत्यस्थितीचेर त्रोस। खबरो विस्तारान। गोयच्या धरणांनी उदक उणे ना मात लोकां मेरेन पावना। पेडण्या मुरगांव काणकोणा 70 धरून कितल्याशाच वाठारांनी लोकांचे उदकाक हाल जाल्यात। पीडब्ल्यूडी मंत्री म्हणटा लायटीचो प्रस्न आनी दोंगुल्ले वेल्या वाठारांनी घरां आशिल्ल्यान उदक चडना। उपाय म्हण आतां लोकांक टाकयो वाटपाची नवी येवजण पीडब्ल्यूडी खातें करता। मात प्रस्न ह्या गिमात सुट्टलो असो दिसना। खासा रिपोर्ट। मुरगांव काणकोण पेडणे बार्देज 70 चडशे ह्या 5 तालुक्यांनी उदकाचो सध्या बरोच प्रस्न उप्रासला। लोकांक उदक सारखे मेळना। एक दीस येता 4 दीस ना अशी परिस्थिती। लोकांक टँकरांनी उदक घालचे पडटा। मुरगांवा कांय वाठारांनी तर फाटल्या 15शी सावन लोकांचे उदकाक हाल चल्ल्यात। उदका स्रोत खात्यातले अधिकारी सांगतात ते प्रमाण गोयच्या धरणांनी बरेच उदक आसा। चडशा धरणांनी पोरू परस अणु उदकाची पातळी बरी आसा। ताका लागून धरणांनी उदकाचो उणाव ना तरी पूण उदक लोकां मेरेन पावना। सफिशियंट आसा। जवळजवळ एट प्रेझेंट आमी 16.08 हेक्टर मीटर डेली युटिलायजेशन आसा एट रेट ऑफ 1.86 क्युमेक। आनी ह्याच रेटीर जर आमी युटिलायजेशन चालू दवरलें जाल्यार आमकां जें उदक आसा तें 2 म्हयने सफिशियंट जातलें। आता पळयात गोयच्या कांय धरणांनी सध्या कितले उदक आसा आनी पोरू मे म्हयन्या मेरेन कितले आशिल्ले। आमठाणे हणजुणे चापोली धरण आनी ओपा पोरू परस अणु उदक चड आसा। आमठाण्या 2013च्या मायान 40.95 मीटर उदक आशिल्ले, आता 43.83 मीटर आसा। अंजुणे धरणात पोरू 76.8 मीटर, अणु अंजुणे धरणात 76.60 मीटर मेरेन उदक आसा। चापोली धरणात अणु 32.49 मीटर मेरेन उदक पावला, पोरू 32.28 मीटर आशिल्ले। साळावले सध्या 32.98 मीटर उदक आसा, पोरू 33.98 मीटराचेर पाविल्ले। ओपा 21.83 मीटर उदक आसा, पोरू 21.24 मीटर मेरेन उदक आशिल्ले। प्रुडंटान हाचेर पीडब्ल्यूडीचो मंत्री सुदीन ढवळीकाराक विचारले। कांय कडेन लायट गेल्ल्यान उदकाचो प्रस्न उप्रासता जाल्यार कांय कडेन दोंगुल्लेच्या वाठारांनी घरां आशिल्ल्यान उदक चडना म्हूण सुदीन सांगता। हो प्रस्न सुट्टलो जाल्यार उदक सांठोवन दवरपा खातीर लोकांक टाकयो वाटपाचो पीडब्ल्यूडीचो विचार चल्ला। तो मेरेन लोकांक टँकर सोडून उपाय ना। लायटीचे इंटरप्शन जे जाता इवन फॉर 10 मिनिट्स लायनीर ते हाडपा खातीर आमकां जवळ 3 ते 4 तास वयर लागता। काही वाळपय एरियेंत अशीं घरां आसा की ती दोंगराळ भागात आसा आनी तांकां 2 तास किंवा 3 तास उदक दिलें जाल्यार प्रेशर एकदां ह्या दिसांक पावना। नवी आमी स्कीम तयार करता की प्रत्येक घरांत अशें जे वयले लेवलाची घरां आसा तांकां स्टोर कॅपॅसिटी खातीर टँक दिवपाचे। टाकयाची स्कीम जी आसा ती फाटल्या फावटी सरकारान केल्ली ती कित्याक केल्ली त्याचेर इन्क्वायरी चल्ल्या आनी वास्को शहरांतूच जवळ 1000 टाकयो घेवन दवरिल्ल्यो आसा। त्या खातीर इन्क्वायरी विजिलन्स इन्क्वायरी चल्ल्या कारणान आमकां ते दिवपाक ना। हांवें मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट केला ती विजिलन्स इन्क्वायरी कंप्लीट करून एटलिस्ट टाकयो तरी दिवच्यो। मुळगांव एरियेकूय एकूच दीस कितें तरी पायपलायनीचो प्रॉब्लेम जाल्ल्या खातीर 8 तास
उदकाचो प्रॉब्लेम जाल्लो. दिस इज अ मायनर मेंटेनन्स प्रॉब्लेम. सुदिनान आमदार माविनाकूय जाप दिली. आतां हो इश्यू घेवन जर कोणी आमदार कितें उलयता जाल्यार ताका अर्थ ना. माविनान तुमचें रेजिग्नेशन डिमांड केलां. आज जर अशें कितें जर ताणें म्हटलां जाल्यार म्हाका दिसता तो सामको म्हणजे तकलेन फ्लॅग जाल्ल्या सारको आसा असो दिसता. पावस बरो पडिल्ल्यान धरणांनी अंदू पोरू परस उदक चड, मात नळ सुके अशी परिस्थिती जाल्या. सरकार एके वटेन 24 वरां उदक दिवपाच्यो खबरो करता, मात उदका पुरवण यंत्रणा सारकी नाशिल्ल्यान पयसुल्ले वाठार वा दोंगुल्लेचेर उदक चडना. टँकरूय वेळार पावनात. फाटल्या सरकारान टाकयो वांटून जाल्यो, ताच्या नांवान स्कॅमूय जाले. आतां PWD परत टाकयांचो विचार करता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. इफी आनी पोन्ने गोंयच्या साहेबाच्या एक्सपोजिशनाच्या वेळापत्रकाचे कोफुजाव जाला. इफी 20 ते 30 नोव्हेंबर जाल्यार एक्सपोजिशन 23 नोव्हेंबर ते 4 जानेवारी मजगतीं थारला. एक्सपोजिशनाक जगभरांतल्यान व्हडा प्रमाणात लोक येतात. चर्च म्हणटा दोनूय एकाच बरोबर जाल्यार गोंयच्या पुलिसांक सुरक्षा वेवस्था पेलवची ना. सरकारान इफीच्यो तारखो बदलून घेवच्यो. पुलीसय ही गजाल मान्य करतात. The exposition of St. Francis Xavier, the date has been finalized. It is from 22nd of November 2014 this year up to the 4th of January 2015. So this date has been finalized. The bishop has already come out with a circular also, so it is already officially out. दसकान एकदा गोंयच्या साहेबाचो दर्शन सुवाळो जाता. फादर आल्फ्रेड वाज म्हणटा एक्सपोजिशनाक पुराय संवसारांतल्यान व्हडा प्रमाणात लोक गोंयांत येतात. इफी आनी पोन्ने गोंयच्या साहेबाचो दर्शन सुवाळो एकाच वेळार आयल्यार सरकाराकय सुरक्षा बंदोबस्त दवरप कठीण अशें फादर वाजाक दिसता. हाचे पयलीं इफीचो आनी गोंयच्या साहेबाच्या दर्शन सुवाळ्याच्यो तारखो एकाच वेळार आयिल्ल्यान लोकांनी आवाज काडिल्लो. हाची फादरान याद करून दिली. लोकांच्या भावनांचो मान दवरून सरकारान इफीच्यो तारखो बदलच्यो म्हूण ताणें मागला. We have not had an official dialogue from my side, from our side, with the government about the security. But I think certainly it is a concern of the government. They will provide security. But it would have been much better if we had to be over before the explosion. That would have been an ideal thing, wouldn't it? There wouldn't have been any clash of security, nor of the pilgrims. That would have been the real ideal thing. उत्तर गोंयची पुलीस अधीक्षक प्रियंका कश्यप म्हणटा चर्चीन पुलिसांक दर्शन सुवाळ्याविशीं अजून कांयच कळयिल्लें ना. मात इफी त्याच दिसांनी आयल्यार दोनूय सुवाळ्यांची सुरक्षा वेवस्था पुलिशेक कठीण वतली. इफी आनी एक्सपोजिशन एकाच वेळार जावचें न्ही अशें DGPचें मत. We would like to have separate dates if that is what is ideal for us. So we हम दो dates का clash का हम workout कर रहे हैं. We want it to be separate if we can, because exposition is very major for us and it happens once in a decade, as you know. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. गोंयांत ड्रग्स वेव्हार आसा पूण तो खूब कमी प्रमाणात अशें पुलीस महासंचालक TN मोहनान सांगलें. नवो DGP TN मोहन शुक्रारा मिडियाकडे उलयलो. गोंयांत वखदां म्हण वापरतात त्या ड्रग्सांचो मुखेल प्रस्न आसा अशें ते म्हणटात. चेन्नय जाल्ल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणाच्या फाटभुंयेचेरय बंदोबस्त वाडयला अशें DGPन स्पश्ट केलें. We have alerted the concerned, but अभी तो कोई clarity नहीं है because सारे inputs आए नहीं हैं. So as it comes down, we will be looking at it. So we have alerted the concerned. Yes, there has been the presence of drugs here. The last year's seizure, if my friend would correct me otherwise, last year's seizure has been the highest seizure in probably made by Goa police, and in almost a decade we had too many seizures. The whole decade, which were we never had that many seizures. That many seizures, and these seizures total to about 35 kilos, if I am not mistaken. 35 किलो की ड्रग्स थे. 35 किलो की ड्रग्स में मैक्सिमम ड्रग्स वर व्हाट वी कॉल द सॉफ्ट ड्रग्स, गांजा चरस टाइप के थे. What is of concern, though, is that they have captured what I call sizable seizure of what we call prescription drugs. Prescription drugs are drugs which we all should take seriously because they fall into the hard drug category and they are easy to come by.
because it is manufactured by the pharma chemical industries. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.